तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कावी आर्ट म्हटल्यार कितें तें? चला तर आयज आमी जाणून घेवया कावी आर्टा बद्दल. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसात तांकां आमी तांचें नांव घेवन तुमकां सांगपाची गरजूच ना, कारण म्हटले सगळे जाणूच तांकां वळखता. जाल्यार आयज आमी तांचे बरोबर भासाभास करतली आनी हे कावी आर्ट जे आसा ताचे बद्दल जाणून घेतली. सगळ्यात महत्वाचो विशय म्हटल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सद्या त्याचे जे कावी आर्ट आसा ते सगळे आखे जगभराक म्हणजे पळोवपाक मेळटा. ताचे कारण म्हटल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक एक मॅगझीन आसता, ते म्हटल्यार पिकॉक मॅगझीन आसता. ताचेर म्हणजे फर्स्ट जी पेज आसा तुमी पळोवपाक शकता, हे पळोवपाक शकता. हे जे आर्ट जे आसा ते कावी आर्ट आसा आनी ह्या कावी आर्टा बद्दलूच जाणून घेवपा खातीर आमी आयज हांगासर आसा. सागर, गोमंतक टीव्हीन तुका सगळ्यात पयलीं येवकार दिता. सद्या तूं आतां सुद्दां बिजी आसा हें आमकां पळोवपाक मेळटा, जाल्यार आमकां सांग की कावी आर्ट म्हटल्यार कितें? म्हाका सांगपाक खूब आवडटा की कावी आर्ट म्हणल्यार काव म्हणल्यार तांबडी माती आनी हे तांबडी माती पासून जाल्लें आर्ट म्हणटा तें कावी आर्ट. तें तुमकां स्पेशली देवळांनी पळोवपाक मेळटा, म्हणल्यार वण्टींचेर आशिल्लें आर्ट. आनी जमीनदार लोक जे पयलींचे आशिल्ले तेंचे हे पयलींचे हांव हिस्ट्री सांगता. 600 वर्सां पयलीं तेजो जल्म गोंयान जालो आनी तें स्पेशली देवळांनीच आसतालें आनी इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर्स. आनी तेजे पॅटर्न्स आसता ते रिपिटेटीव आसताले, पानांचे, फुलांचे. सो आमची पयलींची सगळी तुमी पळोवपाक शकता. खंय तुमी कोणाक खबर ना जाल्यार तुमच्या वाठारान वचोन पळयात. जेंच्यांनी पळोवन सुद्दां ताका अशें म्हणल्यार अशें निग्लेक्ट केलो पळय न्ही, तांकां लागून हांव स्पेशली सांगता की वचोन तुमी पळयात, हात लायाक, फील करात. सो तुमकां अशें थंय 3D कसो फील येतलो. सो तें आमचें कावी आर्ट. आनी ताका माती यूज करताले म्हणून तो ब्रावन आनी तो धवो फॉर्म आसा पळय न्ही, तो फाटलो धवो फॉर्म आसा चुनो आनी ती आसा ती माती. आनी मागीर ते पोर्तुगीजां टायमार कितें जालें ती तेजें स्थलांतर जालें, म्हळ्यार लोक जशे स्थलांतर जाले हांगसरल्यान महाराष्ट्रान, कर्नाटकान, तशे बरोबर आर्टी हें जालें. गोंयचें आर्ट तशेंच उरलें. पोर्तुगीजां टायमार तें चर्चीनी सुद्दां पावलें, पूण मदलो मागीर टायम आसा जो फाटले 150 वर्सां तेजेर कोणी काम व्हडलें करूं ना आनी ताका त्या आर्टाक तेंको मेळोना. सो हें आर्ट मरणाची परिस्थिती, म्हळ्यार लोक विसरले. आनी देवा कृपेन तें 2020च्यान म्हाजी पयलीं चित्रां माती आसतालीच, पूण म्हाजे कडेन कावी आर्ट हो टॅग नाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता ते मातयेन म्हाका दिसता माती रावल्ली म्हाका. आनी 2020 माती एक परत म्हाज्या कामांच्यान पुनर्जीवन हें तिणें करून घेतलें, हांवें न्हू. आनी म्हाका दिसता आयज ताका लागून सगळें आयज जगभरान आमची गोंयची आर्ट, आमचे गोंयचें कल्चर हो पावता. कावी आर्ट म्हटलें की गोंयान सगळे जाणूच तांकां खबर आसा, म्हटल्यार सागर मवळी हेका सगळे जाणूच वळखता. जेन्ना कावी आर्ट म्हटल्यार पण सागर मवळी जेन्ना तुजें नांव येता तेन्ना तुका कशें दिसता? हो तुमचो सगळ्यांचो मोग न्ही. कशें आसता चित्रकार कितकोय बरो चित्रकार आसलो म्हणून जायना, जावं अशें तेजें काम सगळ्याक अख्खें वर्ल्डाक वयता ताका तितको मोगूय जाय आसता आनी वळख जाय आसता. रिजन कितें आसता, आतां हांव आतां भरपूर सामको जोडटा, वळखता, म्हाका जग वळखता पूण गांव वळखना म्हणटा पळय न्ही. खूब जाणां अशें आसता तुका भायले वळखता पूण गांवचेच लोकांक खबर आसना कोण कितें करता तें. सो म्हाका दिसता आयज म्हाका गांव आमचो देश वळखता आनी म्हाका दिसता ताका तुमी म्हाका केलो सगळ्यांनी, हांवें म्हाका स्वताक करुना. आनी म्हाजें अशें कशें आसता, मागीर चित्र सुद्दां आसा पळय न्ही, ती तुमी आयज म्हागेलीं चित्रां इतकी उबारून दवरल्या. मिडिया आसा मिडियाचो तितकोच रोल आसा, म्हाज्या समाजाचोय तितकोच रोल आसा आनी म्हाजो देशाचोय तितकोच रोल आसा. ते खातीर म्हाका दिसता माती आसता पळय न्ही, माती ही म्हाज्या सदांच वांगडा आसा, म्हणून माती म्हाका घेवन फुडें वयता. आनी म्हाका दिसता हें जें इतकें नांव जाता पळय न्ही, हें मातयेचें नांव, हें म्हाजें नांव न्ही. सागर मोये हो मातयेचो आनी माती सागराली. जेन्ना कावी आर्ट म्हणटा म्हणजे वेगवेगळी आतां जर आमी पळयत जाल्यार आर्ट आमी लोकांचे पळयता आनी भुरगीं आतां खंय तरी वेगवेगळे आर्टिस्ट म्हणटात, आमी नांवां घेवन म्हणटात. पूण जेन्ना कावी आर्ट हे लोक भुरगे सुद्दां आसतले ते चड अशें वचना कावी आर्ट करपा खातीर. तुका कित्याक दिसलें की कावी आर्ट आपूण चूज करचें? हांवें स्पेशली अशें हें करून हांवें एक हें पळयल्लो, लॅक्चर पळयल्लो आनी हांवें वाचलेलें आनी हांव केन्ना तरी करतलो म्हणून हेजेर अशें हांवें मनांत चिंतलेलें. पूण तो कशें आसता ना, खंयचोय जेन्ना काम जाता पळय न्ही ताका वेळ म्हणल्यार तो कसो आसता तसो वेळ येवचो आसता. म्हाजे हिसपान त्याच टायमार तो योग वेळ न्हू योग, म्हाका दिसता तो योग येयलो त्या टायमार आनी तो सुवर्ण योग म्हणटा हांव.
कारण तो जर भांगराचो योग येनाशिल्लो म्हाज्या विचारांनी जाल्यार म्हाका दिसता हें काम जावपा नाशिल्लें. आनी हांवें स्पेशली अशें हें कांय करूं ना. हांवें एक एटेम्प्ट केल्लो. पळय कशें आसता हितून कांय फटिंगपणां कांय जावं अशें ग्लॅमरायज करपाची गरज ना. हांवें एक एटेम्प्ट केल्लो की कावी आर्टान हांव देवाक कसो एक्सप्रेस करपाक शकता, दाखोवपाक शकता नेचरा वांगडा कनेक्ट करून. सो 9 दिसांक हांवें 9 देवीचीं चित्रां काडलीं आनी ते देवीक हांव मागतालो. आज देवी कडेन उलयतालो हांव त्या की तुमी तुमचो चमत्कार दाखया. सद्दां मनाच्यान रडटालें. एक म्हणल्यार म्हागेलो मातसो असो टायम सॉलिड हें आशिल्लो, क्रिटिकल आशिल्लो. एक म्हणल्यार कोवीड-19 म्हागेली बरी नाशिल्ली, तिका सदां हाडप व्हरप म्हणल्यार कॅन्सराचे अशें मेळ्ळे सिमटम्स. आनी म्हाजे कडेन पयशे ना. सो कशें कितें जातलें. रडप हांवें मनाच्यान आनी सांगप देवीक. म्हाका दिसता त्या देवीनी आयज चमत्कार, आयज इतको फुडें आसा पळय न्ही हांव, म्हाका दिसता देवीनी जावं त्या मातयेन पावयलो. आयज देवाची शक्ती आसा म्हाज्या वांगडा, ती शक्ती काम करता. सो म्हाका दिसता हें फुडें वयता आयज. आनी म्हाका दिसता तितकोच म्हाका देव बरो दवरता. म्हाका दिसता मनाच्यान कोण तुमी सगळ्यांनी तुमी हांगसरल्यान बरें आसलें आनी सकयल तुमकां जग बरें, हें म्हाका हांव सांगपाक शकता. हय. म्हाका सांग की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक तुजें कावी आर्ट दाखयलें वयता, हो तुका म्हणजे कितलो अभिमान दिसता की तूं गोंयचो आनी गोंयान आपले जे आसा पळय म्हणजे आख्खे जगभरांतल्या लोकांक जे हे म्हणजे पिकॉक जे आसा ताचेर आपले आर्ट आसा, कशें दिसता? हांव रावल्लो ह्या संदेक एक्चुली. हांव वर्सान वर्स पिकॉक मॅगझीन एक आर्टिस्टां सिलेक्ट करता. हांव रावल्लो म्हणल्यार इच्छा आशिल्ली म्हाजी खूब मनाच्यान. आनी कशें आसा मागोन घेवपा नाशिल्लें म्हाका. स्वता जावन कॉल येता पळय न्ही तो वेल्युएबल. आनी हांव सदांच तसो काम करता. हांव मागना केन्ना कोणा कडेन. सो ह्या वर्सा म्हाका देवा कृपेन विवेक मिनेझीस बायलो कॉल येयलो. आनी त्याच टायमार कशें आशिल्लें ग्लोबल सॉयल कॉन्फरन्स दिल्ली जावपा आशिल्ली. आनी हांव म्हाजेर ICAR आसा ओल्ड गोवा तेंच्यान म्हाजेर पेपर बरयल्ले की एक भुरगो मातयेचेर असो काम करता की तें आर्ट जाता. आमी सदांच माती एग्रीकल्चर रिलेटेड पळयता म्हणून, पूण आर्ट तें एक्सेप्ट जालें थंय. आनी व्हडलो ग्लोबल सॉयल कॉन्फरन्सा आमकां आमचें बरें प्रेजेंटेशन जालें आनी आमकां एप्रिसिएशनूय खूब मेळ्ळें. पूण हांवें तेंकां तेन्नाच सांगलेलें बाई हांव म्हणलें 3 दीस अवेलेबल आसपा ना. म्हणल्यार कशें कितें जातलें तें म्हणपा लागले. हांव म्हणलें थंयच्यान काम करता आनी तुमकां धाडटा. तेणें म्हाका उतर दिलें की फर्स्ट टायम आमी खंय ऑन बोर्ड नाचतना एक आर्टिस्टाचेर विश्वास दवरून काम हें करता, फुडें चल म्हणून सांगता. आनी तेणें सांगलें की तूं म्हणपा लागलो एजीन ल्हान आसा, तूं म्हणपा विचारांनी खूब फुडें आसा म्हणपा लागलो. सो तेका लागून आमी तुजेर विश्वास दवरता म्हणपा. तशें इल्लें बारीक तें हें आसा पळय न्ही, तें स्पार्क आसता पळय न्ही, तो म्हाका हें केलो की चल म्हाजेर इतको विश्वास दवरलो. सो हांव थंय कितें करतालो दिसभर कॉन्फरन्साचें काम, रातचें करतालो तें हें काम आनी सकाळीं फुडें 4 बी उठ्ठालो हांव आनी हें काम करतालो. सो म्हागेली तळमळ तेंकांय तें पळोवपा मेळटा जें म्हाका जर व्हेल्ले पळय न्ही सागर कसो काम करता. आनी म्हाका दिसता ती देवानी पळयली. आनी आयज सगळ्यांनी म्हागेलीं चित्रां इतकें एप्रिशिएट केलें की विवेक बाईन सुद्दां हें केलो, कॉम्प्लिमेंट हें केलो म्हाका बरयलें सुद्दां की 11 वर्सां भितर सामकें केन्नाच इतकें अशें आमी काम पळोवन तें अंदू पळोवपा मेळ्ळें म्हणून. सो आतां 8 दीस जाले तुजी म्हणजे कंटिन्यू ही जी आर्ट जी आसा कावी आर्ट जी आसा ते पयले पेजीचेर येता. कसले म्हणजे कितें आसता, थीम दिली वयता, कितें म्हणजे एक्झॅक्ट? एक्चुली प्रत्येक दीस एक थीम टॉपीक आसता. आनी त्या टॉपिकान तेंचें कशें आसा की त्या टॉपिकान मोर आसपाकूच जाय. आनी म्हाका आवडटा की एक टॉपिका वांगडा हांव कसो खेळपाक शकता. हांवें प्रत्येक दीस हांवें कल्चर हांवें सदां कितें आमच्या गोंयांत घडटा पळय न्ही तें दाखयलां. पूण मातशें तितून वेगळो कितें जादू जाता तो म्हाका खबर ना खंयच्यान कितें जाता तो, पूण जादू जाता. आनी गोंय आमचो कल्चर आमचे लोक हे पिक्चरांचे कलरांचे हे हितूंच्या माध्यमांतल्यान कशें जगा मदीं पावपाक शकता. सो जावं काल परची थीम आशिल्ली वी आर वन जावं वी आर वर्ल्ड म्हणून जगाक आमी कितको अशें मोगान एकटें करपाक शकता सगळ्या जातीक धर्माक. हें हांव म्हागे प्रत्येक चित्रांनी हांवें दाखोवपाचो ट्राय केली. आनी म्हाका एक चॅलेंज दिली की सागर तुका कावी आर्टाक लागून सगळे वळखतात म्हणून, पूण बियोंड कावी आर्ट तुजी बाकीच्योय बाजू तूं लोकांक खबर नासतल्यो जावं लोकांनी पळोवंक नासतल्यो, तूं कशें एक्सप्रेस. सो म्हागेलें फर्स्ट एक चित्र आसा पळय न्ही तें कावी आर्टान आशिल्लें. बाकी सगळीं चित्रां तुमकां वेगळे कलर हें तें कितें कितें पळोवपाक मेळटलें. तें रिजन तें की तूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कशें करपाक शकता. सो हांवें तेंका इतकेंच सांगलें
फर्स्ट चित्र आसा पळय न्ही तें कावी आर्टान करतलो आनी सोंपयतलो हांव कावी आर्टान म्हणून. आनी मोस्टली एक म्हणल्यार म्हागेलो एक पोर्ट्रेट आसतलो म्हणल्यार हांव म्हाका मोरा सारको कसो पळयता. सो इफ्फी म्हणल्यारूच इफ्फीचो मोर हांव. सो हो म्हागेलो एक सेल्फ पोर्ट्रेटा भितर हें आशिल्लो. सो म्हाका दिसता हांव इफ्फीक हांव म्हणून पळयता म्हणून ही चित्र म्हागेली अशी जावपाक लागलें. तुका पयली थीम दिली वयता म्हणजे हाचेर तुवें हो मोर काडचो पूण भितून मोर आसपाकूच जाय. मोर म्हणल्यार ते तेंच्यांनी म्हाका सांगूना मोर आसपाक पूण हांवें फाटले जितके जे तेंचे पळयल्या पळय न्ही सगळ्या चित्रांनी मोर आसताले. सो म्हाका ऑलरेडी हांवें हें जाल्लें म्हाजें तकलें म्हाका कळयलें म्हाका टॉप म्हणल्यार कशें कितें आसता तें. आनी हांव आर्टिस्टांचें हांव चित्र पळयतालो न्ही सद्दां पळोवप वर्सान वर्स जेन्ना त्या आर्टिस्टांचें हांवें पळोवप आनी तेन्नाच चिंतप हांवूय आसतलें एक दीस हांगा हांवूय आसतलें. ह्या वर्सा ती इच्छा पूर्ण झाली. पूर्ण जाली. हय हय. ओके आतां आठूय दीस तुवें वेगवेगळी ही जी कावी आर्ट काडला तातूंतले तुजे म्हणजे तुका खंयचे आवडले जे आपूण काडलेले. ना म्हाका एक्चुली सगळींच आवडली पूण म्हाका काल एक चित्र काडलेलें काल एक काडलेलें हांवें वी आर द वर्ल्ड म्हणून. सो म्हाका तें आवडलें भरपूर कित्याक तितून धर्म सगळें एक आसा आनी हांव म्हाका अशें दिसता युनिवर्स म्हाका खूब कनेक्टेड आसा. सो जेन्ना कशें आसता हांव सगळ्यांक एक तरेन पळयतां एक तरेन वागता म्हणून आयज म्हाका युनिवर्सल सपोर्ट मेळटा आनी म्हाकाय सगळे जाण आपले समजता. सो हो हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो म्हाका खूब आवडलें तें चित्र म्हणल्यार हांवें मोर दाखयला युनिवर्सान दाखयला म्हणजे ब्रह्मांड दाखयलें कित्याक म्हाका अशें दिसता म्हाका मातयेन ब्रह्मांड हांव आतां इतकें कामाचें इतकें डीप हितून पावला हांव. सो म्हाका मातयेन ब्रह्मांड दाखयलें हांवें ब्रह्मांड पळोवना खरें लायव्ह पूण ब्रह्मांड हांवें फील केलें. आयज म्हाका आर्टाचें ब्रह्मांड कितें तें खबर आसा जगाचें ब्रह्मांड म्हणल्यार जगान हांव ते एक वेगळे ब्रह्मांडान पावला हांव. सो ही शक्ती मातये कडेन ही शक्ती आसा. सो तें हांवें एक्सप्रेस केलें म्हाका कालचें खूब आवडलें कित्याक आयज जगाक जाता तितकें आमी मोग दिवपाक जाय. प्रॉब्लम्स खूब जाणांचे आसता प्रॉब्लम्स करपाकूय खूब जाणां कडेन जाता पूण मोग दिवपाक जायना आनी प्रॉब्लम सॉल्व म्हणल्यार अशें बरे तरेन वागपाक जायना. सो म्हाका ती कालची थीम खूब आवडली. तितून हांवें धर्म सगळें एक दाखयलें मोर असो मोरान अशें पृथ्वीक एंगा धरल्या आनी तें दोळे सुद्दां जाले मोगाची एक तितून बरी अशी एंग आसा तितून आनी फाटल्यान तें हें आसा पळय न्ही पिसारो ते ताणें सगळे धर्म दाखयल्या आनी तेजें तेका लागून तो आपल्याक फील करता मोर जगाक घेवन की आपूण युनिवर्सान आसा. सो तें म्हाका चित्र आवडलें चड. सागर म्हाका एक सांग की तुजो एक लूक आसा तुवें तो तसोच दवरला नाजाल्यार लोक कितें करतात की वेगवेगळो लूक करता. समज जर कोणी म्हटलें न्ही कावी आर्ट तो सागर न्ही केंस वयर आसा हो लूक दवरपाचें कारण कितें. लूक म्हणून हांवें असोच दवरुना हांव स्वताक एक देव म्हणून पळयता. खऱ्यांनीच हांव स्वताक एक देव म्हणून सो एक हांव देवरुपी सागर. सो हांव कसो हें करतलो हो म्हाजो मुकूट. आनी हांव एन्जॉय करता म्हाका स्वताक. हांव जेन्ना हारशा मुखार पळयता हांव सागर तूं सॉलीड दिसता मरे देवान एक पावरफूल एक निर्माण केलें तुका हांव एप्रिशिएट करता म्हाका सदांच. सो हांवें म्हाजे भितर तो देव पळयलो म्हणून म्हाका आयज सगळ्यां मदीं देव दिसता आनी ते विचारांनी म्हाजें चित्र जाता. सो म्हाका दिसता आनी हांव एन्जॉय करता केंसाक खूब. केंस इज म्हागेलें हें कांय ना तुमी एकूच सांग तुमकां मेंटेन करपाचें सिंपल फॉर्मुला बरें खायाक बरें हेल्दी फूड घरा कडलेंच खायाक भायर खावं नाका चड. आवयले घरा कडलें कितें आसा सादे 2 शितागोटे आसता ते भांगराचे आसता आनी दुसरें कोणा बद्दल कांय चड वायट चिंतूं नाका बरें चिंताक बरी न्हीद पडटली आनी जेन्ना तुमकां बरी न्हीद पडटली पळय तुमचें हेल्थ बरें उरतलें हेल्थ बरें उरता तुमगे केंस बरें जावपाकूच जाय. वायट चिंतूं नाका कितें बरें रावाक तुमकां बरी न्हीद पडटली. न्हीद आयज खुबशे लोकांक टेंशन जाता म्हाकाय टेंशन जाता आसतलें म्हाका खबर ना जाता काय कितें तें पूण हांव ते फेसान हांव म्हाका स्वता धाडिना आनी म्हाका निसर्गूय म्हाका वचपा दिना आरे तूं न्हू म्हण तो कळ्ळें तुका. म्हाजे हिसपान तुमी बरें लोकांक तुका बरी न्हीद पडप इम्पॉर्टंट. बरी न्हीद आसता पळय न्ही तें सूख. सो म्हाजे हिसपान तें जर सूख आसलें न्ही तुमच्या केंसांनी तें सूख दिसतलें. पूण घरा कडल्यान बीन केन्ना अशें म्हणूंक ना आरे केदे रे केस हरशी मम्मी बीन म्हणटा न्ही आरे कितें केला तो लूक केन्ना
पयलीं पयलीं म्हाका म्हणटाले तेन्ना सागर तूं कितें लफर कितें करता हें काय हांव तितून फॉर्म आशिल्लो मागीर थोडी डिसिजन आसा पळय न्ही हांव फॉर्म आजून सुद्दां डिसिजन आसा ना तो डिसिजन रायट म्हाजो कितेंय म्हाका कोणी म्हणो कितेंय ना पण आयज तेच लोकांक पळय कशें आसा म्हागेली पयलीं भयण मा बी आसताली म्हाका सगळीं अशीं पळोवप सदांच बाजारान बी गेलीं सगळीं अशीं पळोवप तेंकाय बी बरें दिसप हांव एटेन्शन येता न्ही कळ्ळें आतां वयता त्या जाग्यार हांव एटेन्शन कशें आसता अर्दें एटेन्शन म्हाजें केंसूच करता हांवें करपाची गरज ना हे एक बेस्ट आसा म्हाका सांग की कावी आर्ट जो आसा तेतून फक्त माती आनी धवो रंग आमकां दिश्टी पडटा हाचें कितें म्हत्व आसा पयलींचे जे पळय जाणकारान आशिल्ले पळय न्ही तेंच्यांनी हे कलेचें निर्माण केलें आनी आमी ती फुडें व्हरपाक जाय पूण म्हाका अशें दिसता आमी जेन्ना फुडें व्हरता पळय न्ही तेन्ना आपलेंय कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय सो हांवें तितून खुबशे कलर्स एड केले कितें कितें केलें हे टायमा प्रमाणे हांव ताका कितको कॉन्टेम्प्ररी म्हणटा ताका आयच्या टायमा प्रमाणे हांव ताका कितको फुडें व्हरपाक शकता सो म्हाका दिसता हेका लागून आयज जे फाटली जी ती कावी आर्ट आशिल्ली आनी आतां जें कितें कावी आर्ट चलता पळय तितून चेंजीस आसा थोड्यांक तें पचोंकूय ना अशें दिसता म्हाका थोडे जाण आसा तेंच्यांनी म्हाका अशें हें केलें की सागर कितें करता कावी आर्ट न्हू म्हाका खूब जाणां कडल्यान अर्दें उलोवपाक लागलें म्हणून हांवें उलोवं तेंकां म्हाका कावी आर्टाचें डेप्थ कळ्ळी म्हाका मातयेचे गूण कळ्ळे म्हाका आर्ट कितें तें कळ्ळें म्हणून हांव अशें करता आनी हांव बिंदास आसता म्हाका कोण कितें म्हणटा तेजें व्हडलो फरक पडना कित्याक जाणा हांव कितें करता जेन्युइन करता आनी हांव कितें करता तें लोकां मदीं मांडटा सो त्या खातीर म्हाका कावी आर्ट आयज हे मॉडर्न तरेन इतकें फुडें मुखार पावपाक लागलां तें रिजन तें आनी पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं लोकां कडेन तितकें कलरीय नाशिल्लें एफर्ट जायनाशिल्लें माती होच माध्यम आशिल्लें सो आनी कशें आसा आमची शिंपयांची पयलीं पुटी करतालीं सो ती पुटी मातये वणटी आसताल्यो त्यो मातयेच्यो आसताल्यो सो हें माध्यम आतां टायम चेंज जाला आतां आमी कशें आसता आमी ताका खूब तरेन खेळपाक शकता खूब तरेन डिजायन दाखोवपाक शकता आनी कशें आसता आयज जग इतकें फुडें पावलां जगाक प्रत्येक टायमार नवें जाय इंट्रस्टींग जाय हांव दिवपाची ट्राय करता म्हाजे तरेन आनी लोकांनी एक्सेप्ट केलें तें सो आनी हांव एन्जॉय करता की लोक आयज आमचे मातयेक लागून खूब हें करता कितें म्हणटा तें प्राधान्य दिता कलेक प्राधान्य दिता आनी त्या कलाकारांकूय प्राधान्य दिता सो आसा अशें म्हणटा खूब जाण म्हणटा पळय ना आपल्याक खंयच्यान फावर हें कितें म्हणटा हें सपोर्ट मेळना ना आपल्याक कोण ना कित्याक रडपाक जाय काम करा हात पांय मातशें धडया मजा येता वर्क करा हार्डवर्क करपाकूच जाय आनी हार्डवर्क तो एन्जॉय कराक तेन्नाच मजा ती आनी परिस्थिती खंयचीय परिस्थिती आसूं एन्जॉय कराक जगणें तें जें तुमी परिस्थिती वांगडा वयता तें आनी हांसोन खेळोन चलाक लास्ट तुका प्रश्न कारण तुजें काम जें आसा तें उरलेलें आसा आमचे खातीर अशें दिश्टी पडटा आमकां तूं काम करता करता सुद्दां उलोवपाक शकता आतां गोंयचे तरणाटे भुरगे आसा जे म्हणजे आपूण आर्टिस्ट जातलो बी म्हणटा तांकां तुजें कितें एक म्हणजे मॅसेज आसतली जी तूं सांगपाक सोदता पयलीं मनीस म्हणून बरें रावाक हांव सामकें आर्टिस्ट म्हणून जगोनाका मनीस म्हणून जगाक सो हांव केन्नाच आर्टिस्ट म्हणून जगना आनी हांव कोणा कडेन मेळटा तेन्ना आर्टिस्ट म्हणून मेळना हांव मनीस म्हणून मेळटा कळ्ळें मनीसपण हें सामकें इम्पॉर्टंट आनी आनी तुमी जर बरे मनीस आसतले न्ही जाल्यार तुमी एक बरे कलाकार जातले आनी बरे कलाकार जाले न्ही तुमकां लोक बरे आर्टिस्ट आनी कलाकार बरे स्वभावान रावा आनी बरे स्वभाव दवरा एक संस्कार आसता पळय न्ही तेंचे स्वभावाचेर आसता आनी तें तुमचे एक्सप्रेस जाता चित्रांनी दिसताक सो पळय कशें आसता सगळ्यांक जाय नेम फेम सगळ्यांक जाय मेळपाकूच जाय म्हाकाय खूब जाण म्हणटा म्हाका फाटीं म्हणटाले सुद्दां सागर फेमी फाटल्यान वयता फेमूच जर म्हाजे फाटल्यान येता जाल्यार हांव कशें फेमीक सोडूं आनी कशें आसता ना फेम मेळटली सुद्दां फेम मेळना न्ही जाल्यार तें काम फुडें वचना सो म्हाका हांव कामूय करता म्हाजे फाटल्यान फेमूय आसा नांवूय आसा लोकांचो मोग आसा ब्लेसिंग्स आसा सो हें जर मेळटलें न्ही जाल्यार तें एक दिसान जायना ताका खूब वर्सां जाय तपश्चर्या कराक तपश्चर्या जेन्ना तपश्चर्या करून तपश्चर्या म्हळ्यार बेश्टेची म्हणपाक लागली न्हू
तपश्चर्या ही वेगळी आसता सारकी भितरल्यान. सो तुमची तूं आतां ही मायक घेवन तूं रावल तुगेली तपश्चर्या बसपाची, तुज्यो इतको वेळ म्हाज्या हांगा रावले ती वाट पयली तपश्चर्या. सो ती तपश्चर्या तुका खंय ना खंय मेळटलें. तूं ह्या वर्साचें ऑफ द इयर मिडियान सगळ्यां बेश्टें म्हणटा गो तुका हांव. सो ती तुजी तपश्चर्या आसता, ती एका दिसान तुका तो एवॉर्ड मेळना. सो आयच्या हितून कशें आसा, हांव जर समज पेज 3 जावं बजान आसा आनी सगळ्यांक दिसता सागरा सारको आपुणूय जावचो, जायाकूच तुमी आनी तुमकां अशें यश मेळो अशें हांव म्हाजे कडेन देवा लागीं प्रार्थना. पुणून मेहनत करात, कोणाकूय 2 उतरांनी मातशें म्हणात. आयच्या भुरग्यां कडेन हें पासियस ना. पासियस खूब इम्पॉर्टंट, की तुका कितें सांगलें न्ही फट्ट करून रोखडें दितलें जावं हांव म्हणटा आपुणूच हुशार. कमीपण घेवपाक शिकात. कमीपण घेवपाक जी मजा जावं अशें तुवें आयकोन जें काम करपाक मजा आसता पळय न्ही, आनी वांगडा रावपाक शिकात. सो म्हाका दिसता हें जर आसा न्ही जाल्यार तुमी म्हाका दिसता बरे आर्टिस्ट म्हणून जातले. आनी स्वताक चड वीर समजनाका की तुमी फायन आर्टाक शिकले. हांव फायन आर्टाक शिकलां, हांवें म्हागेलें कितें म्हणटा तें सगळें फर्स्ट क्लास येयलो जावं येयलें. हांवें केन्ना डिग्री दाखोवना म्हागेली. डिग्री 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 बी करून उलयता हांवें केन्ना ना. मागीर आयज काम उलयता, मागीर डिग्री आसा घरान कळ्ळें. सो काम उलोव न्ही तुमगेलें. आनी लोकांक उलोवपाक दियात. कॉमन लोकां कडेन चलात. चड अशें हाय इंटलॅक्च्युअल आसा पळय न्ही, हें हांव कित्याक सांगता अशें की गरजेचें सामकें की तुमी सगळ्यां मदीं मिक्स रावात, बरो मनीस म्हणून रावात. तेन्नाच म्हाका दिसता जग बरें जातलें, आमचो देश फुडें वयतलो. आनी देशा बद्दल चिंता. 1% सुद्दां सगळ्यांनी 1% चिंतलें न्ही आयज देश 100 फुटीन फुडें वयतलो. आनी म्हाका दिसता हीच आमची संस्कृती, कित्याक आमी भारतांत जल्म जावप आनी स्पेशली गोंयांत जल्म जावप आमी खूब भाग्यवान. सो ह्या भाग्याचो तुमी लाभ घेयात म्हणटा हांव. सागर तुवें आमकां तुजो इतलो मोलाचो जो टायम आसा तो आमकां दिलो, ताचे खातीर तुका खरेंच धन्यवाद म्हणटा. जाल्यार सागरान एक म्हणजे जी मॅसेज दिलेली आसा ती म्हटल्यार खरीच म्हत्वाची आसा. कारण म्हटल्यार मनशांनी आतां खंय तरी म्हणजे मनीस हो खूब शिकपाक लागला, व्हडलो जावपाक लागला, पूण आपलें मनीसपण जें आसा तें सोडपाक जायना. आपल्या स्वभावानूच आपूण आपलें काम करपाक शकता आनी तातूंतूच आपणाक फेम सुद्दां मेळपाक शकता. हें म्हणजे सागरान जी सगळ्यांक म्हणजे सीख दिलेली आसा ती सगळ्यांनी घेवची. जाल्यार अशेंच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या बरोबर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आशवेकर.